कोविड दुयेंताक लागून जायते गोंयकार गोंया भायर अडकून आसात। तांकांय गोंयांत हाडपा संबंधान गोंय सरकाराचे प्रयत्न चालू आसात। तांकांय बेगीनाच गोंयांत हाडटले। त्या खातीर युरोप आनी लंडनांतल्यान गोंयांत विमान येवचें म्हूण गोंय सरकाराचे प्रयत्न चालू आसात। ह्या संबंधान मंत्रिमंडळ बसकेनूय चर्चा केल्या, अशी माहिती प्रमोद सावंतान पत्रकारांक दिल्या। आयच्या कॅबिनेटान ज्यो सगळ्यो ठरलेल्यो SOPs आनी कोविड हाच्या बद्दल सगळ्या कामाच्या बद्दल डिस्कशनूय जालें आनी चडांत चड कशा पद्दतीन गोंयच्या सगळ्या लोकांची काळजी घेवपाची हाजेर डिस्कशन हें सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांच्या बरोबर जालें। सगळ्यांचे पयर आमी जेन्ना डिसिजन घेतलें तेन्ना जेन्ना फ्लायट सुरू जाल्यो, ट्रेन सुरू जाल्यो, ताच्या उपरांत आमकां एक्सपेक्टेड चड लोक येतले, बट बऱ्याच जाणांच्यो फ्लायट्स कॅन्सल जाल्यो, ट्रेन कॅन्सल केल्यो। आमी कंटिन्युअसली इन टच वीथ एविएशन मिनिस्टर, रेल्वे मंत्रालय आनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स। अजुनूय बी आमचे स्टँडर्ड गोवन जे आसा हे भायल्या कंट्रीनी आसा, तांकां हाडपा खातीरय बी वेगवेगळे कडल्यान आमचे प्रयत्न सुरू आसा। इटालीच्यान पयर आयले, लंडन खुबशे जाण आनीकूय बी वेगवेगळे कडेन गोवन आसात आनी डायरेक्ट फ्लायट्स गोवन न येयल्ल्या कारणान तांकां अजून प्रॉब्लेम फेस जाता। हांवें काल परत मिनिस्टर ऑफ द एविएशन आनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांकां सेपरेटली लेटर बरोवन डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा फ्रॉम द युरोप आसतले, लंडन आसतले, डायरेक्ट फ्लायट्स गोंयांत येवची किंवा डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा ही तेंची गोंयांत, जेणे करून भायर आशिल्ले सगळे जाण हांगासर येवपाक तांकां मेळचें, हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा।